नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयभर संवसार पाडवो व्हडा उमेदीन गुडी उबारून गोंयकारांनी एकामेकांक दिली नव्या वर्साची परबी. मगो पक्षाक भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांणी आतांच काडची तिकीट. मुख्यमंत्र्याचे प्रियोळात भाजप कार्यकर्त्यांचे मेळाव्यात विधान. प्रियोळात फुलतले कमळूच मुख्यमंत्र्याचो दावो. दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत नळांक खदूळ उदकाची पुरवण. उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळोवन लेगीत घेनात काना मनार. थळाव्यांची कागाळ. आंबावली केपेच्या दामोदर वेळीपाची स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल. गवणे काम करूनय काजीच्या सिजनात करता मुट्ट्यांचो रोस काडपाचे काम. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. उच्च दर्जाच्या गांजो तस्करी प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन बेंगलोरच्या तरणाट्या सयत तिगांक केली अटक. प्रकरणाचे धागेदोरे बँकॉका मेरेन. बँकॉकातल्या दुबाविता आड लुकआउट नोटीस जारी. नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान 6वी ते 10वी इयत्ता आनी 12वेचे वर्ग चलतले. सकाळी 11:30 मेरेन. 1 मे ते 3 जून मेरेन आसतली सुटी. 4 जूना सावन परत शाळा जातल्यो सुरू. शिक्षण खात्याचे परिपत्रक जारी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत भौशीक गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरणात व्हडा उमेदीन मनयलो. पळया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां. गुढीपाडव्याच्यो सगळ्याक हार्दिक शुभेच्छा. आयज संस्कृती सेवा प्रतिष्ठान तसेच भारत माता की जय कुडचडे विभागातर्फे पयलीं सातेरी देवळान सगळे हिंदू एकत्रित आयले आणि एकत्रित येवन गुढी उबारून थंयच्यान सबंद बाजार वाठारांतल्यान एक प्रभात फेरी काडली. प्रभात फेरीक श्री राम नाम जप हेजो जयघोश करीत सबंद बाजारांतल्यान फिरत ही प्रभात फेरी परत एकदा सातेरी मंदिरा कडेन आयली. सातेरी मंदिरा कडेन गुडीचे विधिवत पूजन तसेच पंचांगाचे पूजन आणि पंचांग वाचन जालें. सगळ्यांचो ह्या कार्यक्रमाक भरघोस असो प्रतिसाद लाभलो. नमस्कार. नवीन वर्षाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. हे नवीन वर्ष सगळ्याक सुखात समृद्धीचे आणि भरभराटीचे जावो अशें परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता. दर वर्षाप्रमाणे यंदाही संस्कृती सेवा प्रतिष्ठानाच्या वतीन भव्य मिरवणुकीचे आयोजन केले गेले. दरवर्षी गेली 25 वर्सां 9 वर्ष स्वागत सोहळो आम्ही कुडचड्या जे सातेरी मंदिर आसा सर्वोदय हायस्कुला कडेन थंय वो साजरे करतात. त्याचप्रमाणे आयजय बी आम्ही वो स्वागत सोहळो मोठ्या उमेदीन साजरो केला. सकाळी 5:30 वाजता एक आम्ही प्रभात फेरी काढली. जयराम श्रीराम जय जयराम वो नामघोष करीत तसेच टाळ मृदंगाच्या गडगडाटान ही आम्ही प्रभात फेरी काडिल्ली. प्रभात फेरीक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां भाविकांनी दिल्लो.
जवळजवळ 200-250 भाविक या रॅली भितर सहभागी झाले. नववर्षाच्या खूप शुभेच्छा देतो. एक नवीन वर्ष सर्वांना सुखाचं समृद्धीचं आणि भरभराटीचं प्लस आरोग्याची आवड. या नववर्ष समिती जेव्हा आपण नववर्ष बनवतो त्याचा उद्देश एवढाच की आपलं जे भारतीय नववर्ष आहे ते चैत्र महिन्यापासून सुरू होणारं हे नवीन मुलांना समजावं आणि या नवीन मुलांना आपली संस्कृती समजावं यासाठी आहे आणि यासाठीच हा अभ्यास आहे, यासाठी हा प्रयत्न आहे. मग गोपक्षाक भाजपाकडे नियुती करपाची ना जाल्यात आणि आताच तिकेट काढची. प्रियोळ मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी विधान केला. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत प्रियोळ मतदारसंघात कमळूच फुलतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दावो केला. शेनवारा प्रियोळ मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो. हे मेळाव्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे तशेंच हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. ह्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यान एक म्हत्वाचें विधान केला. मोगो पक्षाक खंय भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांणी आतांच पयस वचचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचें जाहीर विधान. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत प्रियोळात कमळूच फुलतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान दावो केला. फटाशो मारपी खूब जाण येतले, लोकांक भुलोवपी खूब जाण येतले, दुफळी निर्माण करपी खूब जाण आसतले. कार्यकर्तो सतर्क आसपाची गरज आसा. चड उशीर उरूंक ना. तुमी म्हणटले 2 वर्सां उरल्या. जानेवारी सुरू जालो, मार्च आयलो. आतां परत आसा असो म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन नोव्हेंबरान लागता. आतां तो न्यूज पळयतालो डिसेंबरान लागता. डिसेंबरान जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जातलें. तेज्या उपरांत तुमकां म्युन्सिपाल्टी ना. मार्चान परत म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आनी तेज्या उपरांत ढोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो. आनी अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग बांदून तयार जातले. म्हणून हांवें पयलींच सांगलां युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून. कितें तें आतां सांगात. हांव ठामपणे सांगता प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो. कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना, काडीचेंय कॉम्प्रमायज ना. आनी आसत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना. कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा, डबल इंजीन सरकार आसा, मोदीजी वयर आसा. ह्या देशाच्या विकासाक आनी राज्याच्या विकासाक आयज पर्यंत जर निधी कोणी दिला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात दिला. आनी म्हणून आमी ताट मानेन सांगता आमी कोणाचें चोरूंक ना आनी कोणाची फटिंगपणाय करूंक ना. राज्याच्या विकासा खातीर कामां केल्या. जावं ती मनोहरभाईच्या कार्यकाळांतल्यान ती आतां पर्यंत आनी मोठ्या अभिमानान सांगता आमी. आनी ताका लागून कार्यकर्त्या कडेन तोच स्वाभिमान आसपाक जाय. कार्यकर्त्यांनी तितक्याच पोट तिडकीन वचपाक जाय. कार्यकर्त्यांक समजावपाचें आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान केल्लें विधान 10 हत्ती इतले बळगे दिवपा सारकें आसा. भाजपाक खंयच्याच पक्षाची वा कोणाचीच गरज ना अशें आपणे 2007 वर्सा सांगिल्ले आनी अजुनूय आपूण त्याच मताचेर ठाम आशिल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. अशी निराशजनक अशी एक वातावरण प्रियोळ मतदारसंघान आशिल्लें. वातावरण म्हजें कांयच ना. हांव कोणाक भिना कारण हांव सगळेच चॅलेंजीस हांव एक्सेप्ट करता. पूण कार्यकर्त्याक जर समजुपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक 10 हत्तीचें हांगान बळगें भरपा सारकें आसा. आनी देखूनच हांव कार्यकर्त्यांच्या वतीन आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे खूब मना पासून आभार व्यक्त करता. जो संदेश गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा तो संदेशाचें तंतोतंत काटेकोर पर्यंत पालन जावपाक जाय ह्यावूय मताचो हांवूय आसा. आनी हें हांव वारंवार ज्या वेळाचेर 2017 आसूं 2022 आसूं आमी आमचें मत, आमची विचार आणि आमची प्रतिक्रिया पावलो पावल्या पक्षश्रेष्ठी जी आसात ती मागीर राज्य पातळीचेर आसूनी किंवा केंद्र पातळीचेर आसूनी ती आमी मांडिल्ले आसात. आमी आज 8 वर्सां गोंयकारां खातीर कामां करून दाखयलेले आसात आनी गोंयकारांचे सेवक ह्या नात्यान आमी कामां करता आसतनाच मोठी उमेद दिसता की गोंया खातीर एक बरे तरेचें सुशासन आणि प्रशासन दिवचें. आनी म्हाका दिसता त्याच अनुशंगान गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान काल जो स्टेटमेंट केल्लो आसा त्या स्टेटमेंट कार्यकर्त्यां खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्लो.
आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो स्टेटमेंट जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारात नळांक खदूळ उदकाची पुरवण जाता, देखून लोकांचे हाल जाल्यात. फाटल्या 4 दिसांच्यान ही समस्या आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारात नळांक खदूळ उदक कशें येता तें कळपाक मार्ग ना. हे विशीं उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळोवन लेगीत ते काना मनार घेनात अशी कागाळ आसा. मजगती हाऊसिंग बोर्ड वाठारात नवीन पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा. ताका लागून ही समस्या निर्माण जाल्या आसूये असो अदमास आसा. ते दीस खडूळ उदक येवपाक लागले. आमी कंप्लेंट केली. तर कंप्लेंट केल्या उपरांत ते सांगपाक लागले खंय तरी तेंचें काम चलता, खंय तरी तेंचे ब्रेक डावन जाले. हो प्रॉब्लेम आमचो न्ही, ब्रेक डावन जाले ते. कारण कित्याक हे म्हणपाचें येता, कारण आमी जेन्ना बिलां भरता काय तेन्ना ते तशे विचार करिना. बाबा कस्टमर बिलां भरता तेंचो कितें प्रॉब्लेम आसूं शकता हो लागना. तशें आमकां आतां खदूळ आनी आमकां दुसरी गोश्ट सगळ्यात म्हत्वाची म्हणजे आमकां आनी दुसरो उदकाचो सोर्स ना. आमकां बाबा हांगा बांय आसा, बांयचे बाबा उदक येता किंवा टँकरान बाबा भरपाचें आसा तशें ना. आमकां ह्या सगळ्या 12 फ्लॅटांक मेळून एक कनेक्शन आसा आनी ते हांगा आमी हो टाकयो बसयल्या प्रत्येक म्हणजे 5-5, 10 हजाराच्यो काय. आनी त्यो जर खदूळ उदक येयलें तर हें 10,000 लिटर उदक आमकां बिलां भरून सुद्दां सगळें वेस्टेज घालोवचें पडटलें. हें आतां नुकसान कोणाचें जालें? कितले दीस जाले खदूळ येता? कितले दीस जाले खदूळ उदक? 4 दीस जाले. तुम्ही वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक कळोवंक दिना? कळयलें हांवें काकोडे म्हणून येई आसा तेंकां आमी फोन केलो. आतां लेखी तक्रार मात कायदेशीर दिवंक ना. तेंचें म्हणणें कितें? तेंचें म्हणणें ना काम चालू आसा आनी आमी चवकशी करता इतकेंच सांगता ते. फुडल्या वाड्याकूय सबंद तशें जाता आसतलें तें आतां खबर ना. आतां कितें आसा एकूच कनेक्शन ना सेम. आमचें हें एकूच कनेक्शन. गुरू दांडेकर म्हणून रावता त्यांनी सुद्दां व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर उदक घातलेलें. ते तुरटी फिरयल्या उपरांत सकयल सगळो चिखल सगळो सकयल बसलेलो आनी नितळ उदक जाल्लें. पण तांकां सुद्दां तसोच प्रॉब्लेम जाता, खदूळच उदक येता. दुसरी गोश्ट काही ठिकाणी काल दनपारच्यान उदकच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आंबावली केपेच्या दामोदर वेळीपाची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल. वेळी फगवणे काम करूनय काजीच्या सिजनात मुठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता. ह्याच धंद्याचेर तो आपल्या घरच्यांचें पोट भरता. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. आंबावली केपेचो हो दामोदर वेळी गवणे काम करूनय काजीच्या सिजनात तो मुठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता. सकाळी गवणे काम करता आनी रातचे वेळार मुठ्यांचो रोस काडटा. रोस काडपाक खंय तो मुठ्ठे कुशीकच्या गांवांतल्यान हाडटा. मुठ्यांचो रोस काडून तो दुसऱ्याले भाटयेर सोरो काडपाक दिता. हे काम करपाक दामोदराक खंय ताची घरकान्न आनी चली मजत करता. ह्याच धंद्यावेल्यान तो आपल्या घरच्यांचें पोट भरता. सोडून आमी जे आनी धंदो गवणे कामाचो. आता हे काजू आसा पळय तुमी कितें कितें करतात? तुमची फॅमिली काय आनी कोण काय तुमची फॅमिली भितर फॅमिली कितें करतात? हे काजू पुंजोवपाचे हाडपाचे तेंगे काम हाडून ते सगळे हांगा दवरतात. मागीर ते हांवें हें करपाचें. आता तुमी कितें करता? रोस काडटात. रोस काडटा. मागीर रोस काडून एक दुसऱ्याक दिताय आमी थोडे. तो रोस तुज्या मागीर तो निरो काडपाक तुमी काडटात? ना आमी काडना. आता ह्यो काजू आसा त्यो सगळ्यो पुंजायता त्यो खंयच्यान हाडटा तुमी? आमी अण्णेच्यान हाडटा, बाळ्ळेच्यान हाडटा. हे आंबावली गांव. हो आंबावली गांव आनी आमचे आहाय थोड्यो काजू आम्हाला. तुका कितें फायदो आसा हे करून? फायदो जाता? एक कितले म्हयने करता तूं काम? हे 3 म्हयन्याक काम हे. फायदो कितें आसा तुका? फायदो आसा तेका हाडून मेळटा फायदो. हे सगळे हे काडून मेळटा 4-5 हजार रुपया मेळटा म्हाका. ओके म्हयन्याक ना 3 म्हयन्या भितर. 3 म्हयन्या भितर कितले मेळटा? 4-5 हजार रुपया मेळटा 3 म्हयन्याक. हय सगळे हे मागीर खर्च काडून. खर्च काडून. आनी आतां तें मशीन आसा पळय हें दुसरे तरेनशें दिसता. हें मशीन आसा तें रोज बाकीचे लोक पांयां चिड्डून करतात. आमी पांयां चिड्डून करता पयलीं. अंदू हे मशीन हाडला. ते कशें केलें मेळटा तें? मेळटा. कोण खंयच्या मेकॅनीक कोण दिता गॅरेज कोण दिता. तुमी सांगलें तशें करून दिता. सांगता करून दिता. तुजें नांव कितें? दामोदर वेळी. आतां तुमी हें करता पळय काजूचो तुमी आनी गांवचे लोक करता काय आतां हें तुगेलो धंदो तुमगेली फॅमिली पळयता? आमगेली फॅमिली आमी करता ते. आतां तूं हें पळयता हें रातचें आसा आनी तूं सदां रातचेच काडटा रोस? हय रात मागीर काडप. कित्याक लागून? कामाक वचून टायम जाता न्ही.
कामाक सांजचो 5 सुट्टा हांव तेन्ना मागीर ती हाडटा हांव सुरमणी. ओके. आतां तुका तें हाडपा आनी कोण हेल्प करता? हे मागीर बाय हेल्प करता. आनी हय तेवूय बी हेल्प करता. आतां तुमी तिगांयनी बायल चेडून तुमी तिगांयनी म्हणून करता हें हय आनी हे वर्सान वर्स करता. हें मशीन ह्या वर्स हाडलां. हय मशीन हे वर्स हाडला. गोमंतक टीव्ही खातीर आंबावली केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. गोंयांत ड्रग्स तस्करेची एक प्रकरणां उक्ताडार येत असताना हायड्रोफोनिक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाच्या गांजो तस्करी प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन बेंगलोरच्या तरणाट्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किल गांजो जप्त केला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो गांजो गोंयांत विकपाचो आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचे धागेदोरे बँकॉका मेरेन आशिल्ल्याची माहिती पुलिशेच्या हाताक लागल्या. क्रायम ब्रांचीन आंतरराष्ट्रीय गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगलोरच्या गौतम एम ह्या तरणाट्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किलो हायड्रोफोनिक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो गांजो बँकॉकच्यान गोंया विकपा खातीर हाडिल्लो खंय. गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगलें की ताका बँकॉकांतल्या तस्लीम नांवाच्या ताच्या इश्टान गांजाची तस्करी करपा खातीर 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगिल्लें. केरळाक कन्नूराच्या श्रीजिलीन बँकॉका खातीर ताची तिकेट बूक केल्ली खंय. उपरांत बँकॉक वचून गौतमान हो गांजो हाडलो. ह्या प्रकरणात बेंगलोरच्या शिलना ए हे बायलेकूय अटक केल्या. शिलना ह्या गटाची महत्वाची मेंबर आशिल्ली. बँकॉक आनी थळाव्या सप्लायरा आड तिचे कनेक्शन आशिल्ल्याचे गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगिल्लें. शिलनाकूय पुलिशेन ताब्यात घेतल्या तशेंच श्रीजिलाकूय कुन्नूर केरळाच्यान अटक केल्या. ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्यान बँकॉकच्या दुबाविता आड लुकआउट नोटीस काडल्या. ह्या वर्साची सगळ्यात मोठी ड्रग्स रेड क्रायम ब्रांचान मारलेली आसा. हायड्रोपोनिक वीड ह्या नांवाचो गांजा जो 11.672 किलो हो जो गांजा आसा तो क्रायम ब्रांचान धरलेलो आसा. जाल्यार 8 मार्चाक गौतम एम हो जो 26 वर्सांचो भुरगो जो रावपी गोंयान बट नेटिवली तो बेंगलोरचो तेका रेड हँडेड धरलो. मागीर तेका जेन्ना धरलो तेन्ना तेणें खुबश्यो गजाली उक्ताडार हाडल्यो. त्यो म्हणजे तस्लीम म्हणून तेजो एक फ्रेंड आशिल्लो जो बँकॉक आसता आनी तेणें तेका 1 लाखाची डील केल्ली. आपलो जो कन्सायनमेंट आसा तो कन्सायनमेंट बँकॉक टू इंडिया हाडपाक तेजे कडेन तेणें 1 लाखाची डील केल्ली. आनीक हो जो तस्लीम आसा तेजे वांगडा तेंचे जे फूल जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपान एक की मेंबर आसा शिलना म्हणून एकले तेंचे की मेंबर आसा. ते जे मेंबर आसा तेजी बी अटक क्रायम ब्रांचान केल्ली आसा. मागीर त्याच बरोबर तेंचो ह्या ग्रुपाचो फायनान्शियल बॅकबोन असो कन्नूर केरळा रावपी श्रीजील म्हणून एक एकलो आशिल्लो वांगडी आशिल्लो तेंचो जो तेंचो फायनान्शियल बॅकबोन म्हणूंक शकता आमी. जो गौतम आसा त्या गौतम थायलंडाक सावन इंडियान यो वच करपाक लागून तेजी टिकेट बूक करप किंवा बाकीचो कसलो खर्च आसा तो सगळो करप हो जो श्रीजील म्हणून हो जो आसा तो करतालो. मागीर तेच बरोबर हांकां तिगांकूय आतां अटक केल्ली आसा. आनी सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हो जो गांजा आसा तो 11.672 kg आसा तसोच ह्या गांजाची जी कॉस्ट आसा ती 11.67 CR म्हणजे 11.67 कोटी ह्या गांजाची कॉस्ट आसा. सो आयची ही सगळ्यान मोठी बातमी जी क्रायम ब्रांचान आयज ह्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हो जो गांजा आसा तो धरलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. हय ना करून निमणे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातलें अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला. इयत्ता 6वी ते 10वी तशेंच 12वेचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले. 1 मे ते 3 जून मजगती विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली. 4 जूना सावन परतून शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. हय ना करून निमणे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातलें. 1ली ते 5वी आनी 11वेचे वर्ग जून म्हयन्यांत सुरू जातले जाल्यार इयत्ता 6वी ते 10वी तशेंच 12वेचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन सांगलें. अवेरनेस काल जे सर्क्युलर काडला ताजेर कित्याक आपल्याक खबर ना अशें कोणाकूय जावपाक जायना आनी कितें बारीक कितें क्वेरी जाता मिसअंडरस्टँडींग जाता तें सगळें क्लॅरिफाय करपाक. पयलीं म्हणल्यार NEP आमी इम्प्लिमेंट करपाचें हें 3रे वर्स. 2 वर्सां फाटीं आमी NEP फावंडेशनल लेवल 1 लायली. परत ती फावंडेशनल लेवल 2 लायली आनी 9वेक लायली. सो अंदू 3rd वर्स आमचें आमी फावंडेशनल लेवल 3 वता. नेक्स्ट म्हणल्यार 9वेक लायिल्ले अंदू
10वेक वता आनी 3री आनी 6वी हातून ह्या 2 स्टेजीक म्हणल्यार सगळ्यो आमच्यो स्टेजीस फावंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल आनी सेकंडरी हाची पयली स्टेज ऑर फुडली स्टेज ह्या वर्साच्यान सुरू जाता. आनी त्या खातीर आमी एक स्टियरींग कमिटी केल्ली NEP इम्प्लिमेंट करपाक आनी त्या स्टियरींग कमिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की पयलीं जे आमचे एकाडेमीक इयर जुनान सुरू जाताले ते एप्रिलाच्यान सुरू करचे म्हणून. केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य थारला. मात गोंय सरकाराच्या या निर्णयाक विरोध करून पालकांनी ताचे आड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयान मागयल्ल्या सुचोवण्या आनी हरकती दाखल करपाच्या सल्ल्या प्रमाण वट्ट 4047 इतल्यो हरकती आयिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले. मात हातूंत कांय हरकती एकाच सारक्यो आशिल्ल्यो जांचेर फक्त स्वाक्षरी वेगळ्यो आशिल्ल्याचे जिंगडे उलयलो. ऑब्जेक्शनाचे फिगर्स इंडिविज्युअल 3946, 3946, असोसिएशन्स 9, 9, PTAs 89 and some prominent figures ex-politicians 3. Total 4047, 4047. मजगती 9वेच्या विद्यार्थ्यांक खंयचोय विशय क्लियर केलो ना जाल्यार लेगीत तांकां 10वेक बसपाक मेळटलें. पूण तांणी 10वेचें शिक्षण घेतना आपले 9वी यत्तेच्या विशयांत परीक्षा दिवन ते क्लियर करप सक्तीचें आसा. 9वेच्या वर्गांतले विशय क्लियर केले बगर 10वेच्या परीक्षेक बसपाक मेळचे ना अशें गोंय शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन स्पश्ट केलें. उरले तांचे 1 किंवा 2 विशय उरले न्ही किंवा तांचे विशय उरले चड जाल्यार ताका न्ही आमी 80 म्हणून दिलें. सो अलाउड टू कीप द म्हणजे 9वेचो भुरगो फेल जर जालो, फेल म्हणना आमी ताका नेक्स्ट इम्प्रुवमेंट, तो 10वेक येवन बसतलो. पण 10वेक बसता आसतना 10वेचो तो शिकतलो, पण त्याच वेळार तो 9वेक ताजो पेपर जर उरलो आसत जाल्यार तो क्लियर करतलो. तो पेपर क्लियर केल्या शिवाय ताची 10वेची परीक्षा ताका दिवंक मेळची ना किंवा ताजो रिजल्टूय दिवंक मेळचो ना. ही वोंट बी डिटेन. ताणें तें 80 म्हणून आमी तो दिला, ती प्रोविजन दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोगदा वास्को प्रकरणात कोर्टान पुलिशेक धपको दिलो. सरकारी कामात आडखळ हाडपाच्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या 4 FIR दाखल करपाचो आदेश कोर्टान पुलिशेक दिलो. पळयात पुराय बातमी. सरकारी कामात आडखळ हाडपाच्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या 4 जाणां आड FIR करपाचो आदेश कोर्टान वास्को पुलिशेक दिलो. बोगदा वास्को वाठारांत वीज खात्याच्या जागेवेले अतिक्रमण काडपाक गेल्लो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी थळावो आमदार संकल्प आमोणकारा मदीं वादावादी जाल्ली. ह्या कोफुसावा उपरांत काशीनाथ शेटयेन सरकारी कामात आडखळ हाडल्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिल्या म्हणून पणजे पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पणजे पुलिशेन 0 FIR नोंदोवन हे प्रकरण वास्को पुलिशेक वर्ग केल्ले. उपरांत वास्को पुलिशेन ह्या प्रकरणाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान काशीनाथ शेटयेन मुरगांव कोर्टात याचिका दाखल केल्ली. ही याचिका निकालात काडटना कोर्टान वास्को पुलिशेक त्या 4 आड FIR नोंद करपाचो आदेश दिलो. आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या. म्हजे कंप्लेन आशिल्ली पळय 1 तारखेची त्या इन्सिडंटाचेर, ताचेर FIR करचो म्हणून विथीन 24 hours. FIR अजून जावंक नासले टील नाव. FIR पयलीं आमी हेतून गेल्ले, गव्हर्मेंट सर्वंट जावन ते करनाशिल्ले PI. मागीर आमी SP कडेन गेले. तो टिक्कम सिंग म्हणटा तो SP आहा पळय, ताका कितें खबर आसलें कोण जाणा, ताणें ऑर्डर पास करूंक ना. एज पर हे ताणें ताजे बरोबर कंबायन दिल्ले. ताका आमकां 173(4) शिकोवचो पडटलो. जे गव्हर्मेंटाचेर तो म्हज्या लेवलाचो ऑफिसर अजून करनाशिल्लो. हे ताका आतां कोर्टान शिकयला. आय एम गोईंग अगेन्स्ट हिम इन द कंप्लेंट ऑथॉरिटी ऑन PI आनी SP ऑल्सो नाव. आनी आय एम गोईंग ऑल्सो, आय मेड अ कंप्लेंट अगेन्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन ऑल्सो. म्हज्या अगेन्स्ट तिणें ताका PP दिल्लो. PP कोणें आमचे बर्डेन, पूनम बर्डेन, तिजेरूय हांवें कंप्लेंट केल्या. हेचेर गव्हर्मेंटाक दिवपाचें सोडून ते आनी कोणाक दितात. आनी एज पर सेक्शन 199 बीन आतां आमी वी वील मेक अ कंप्लेंट. आनी ताजेर ललिता कुमारीन सांगलेलें आहा हे जर FIR करना ऑन PI आनी SP वी आर गोईंग टू पोलीस कंप्लेन एंड ऑल्सो टू द कोर्ट्स. सर स्टार्टिंगान ती म्हणले आपल्याक MLAन क्वेश्चन केले प्रॉब्लेम ना, दुसऱ्यांनी म्हाका हांवें कितें सांगलेलें, म्हजी कंप्लेन आहा ती रजिस्टर करूंक जाय. मागीर म्हाका रिपोर्ट आयलो म्हज्या हिचो ताणें ब्लॉक केलो आनी कितें तें घातलें सगळें आमी.
पूण ताणें करपा जायना, कोणें तरी करूंक जायना. आनी हांवें कितें आतां कितें आयलां, सगळ्यांचेर कर म्हणून ते 4 जाणां आनी अदर्सान सगळे जाणां येयले. सो यूल नो द कंटेंट्स तुमकां चॅलेंज येयलेली एफआयआर करून दाखय म्हणून. केली न्ही रे एफआयआर. आमी पळय असल्या गुंडांक, फालतू गुंडांक बीन भियाना. खंयचे गुंडा हाडले तुवें तांकां आमी भियाना. स्ट्रेट तुमकां सांगता. ते हांगातल्यान बेडकाकाय उबे मारता तांकांय भिना. कळ्ळें न्हय. वी आर गव्हर्मेंट सर्वंट हियर टू. आमकां आमच्या चिफान सांगलेल्या, पॉवर मिनिस्टरान, सीएमान 1 इंच जागो कोणाक दिवपाचो ना म्हणून कालूय सांगला. हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक वाटो बिटो दिवपाक आमची कामां न्हय. तुम्ही वोट बँक पॉलिटिक्स करा, तुमच्या घरा करा, आमकां सांगू नाका. इट इज वन टायप ऑफ अ करप्शन टू गीव वोटर्स हे कितें रे वाटो बिटो ह्यो. तें आमचे कडेन खेळपाचें न्हय. तुका खंय जाय थंय तुमी वचा. आमी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर आय वेंट टू कोण टुडे वॉन 2 न्ही 4 बंद कर म्हणून सांगता. आतां आमी 4 बंद करता. 4 बंद. ताका कुशीक आनी एक वाटा ती कोणें सांगलें आज पर्यंत. बरें तूं एका मनशाचे टेक ओवर करता, ताजे वोटर्स दॅट इज नॉट करेक्ट न्हय. आनी तूं आमचेच कडेन झगडटा. गव्हर्मेंटा कडेन यू शूड नॉट फायट न्हय. That day you felt threatened by all this. Then there were so many people न्हू. ते मडक्यावालो कोण हप्तेवाले तेजे सगळे ते कोल हप्तावाल्याचे काम द्या. तांकां कांय काम ना मरे थंय गुंडांक त्या. But this looks like government against the government. How government against government? Because he is in the ruling, no? Sir, this is not government against government. No, not government against government, but कोणें people. रॉंग केलें सर. पळय हांव कित्याक गेल्लो ती प्रोटेक्ट करपाक गेले. ताका कोणाक कंप्लेंट जाल्यार ही कॅन मेक अ कंप्लेंट टू माय हायर अप्स. आय हॅव टेकन ऑल परमिशन्स फ्रॉम हायर अप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.